नाकेरी कितला गांवांत आशिल्ले ONGC कंपनीची पळोवणी करपाक गेल्ले मंत्र्यांक थळाव्या पंच वांगड्याच्या रागाक तोंड दिवचें पडलें। नाकेरी कितला गांवांत ONGC कंपनी बांदून 30 वर्सां जाली, पूण कंपनीचे बांदकाम आनी उपरांत साबार गजालीं खातीर लागपी एकूय परवानो पंचायती कडल्यान घेतिल्लो ना। आमी जायते फावटी सांगले, पूण आमचें म्हणणें कोणेच कानामनार घेवंक ना अशें थळावे सरपंच आनी हेर पंच वांगडी सांगतात। तांकां आमी पयर मिटींग घेवन सांगलां, whenever there even under contractor job arises, first give introduction to पंचायत दुयेल हेड एलेंगो करना हें आमी आतां एक म्हयनो पयलीं सांगलें तांकां आमी न्यू बॉडी येतरीस हें आमकां भायर मारता, हें आमकां कचरो सत मारता। हांगा एक ATM येवपाचें आशिल्लें, त्या तेंगे भितर आहा ते ATM मॅनेजर सांगता खंय हें राना, हम लोग तो शहर में रहता है, ये जंगल में किसको मांगता है ATM, दिस इज एटीट्यूड टुवर्ड्स। आनी तांकां एक वर्सा सांगलां तो टावर घातलो विदाउट सेल्फ पंचायत लायसन्स। पर्यटन मंत्र्याच्या केपे दौऱ्या निमतान ONGCची पळोवणी आशिल्ली। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी आदलो आमदार बाबू कवळेकराक लेगीत भितर सोडले, पूण थळाव्या सरपंचाक मात भितर घेतले ना। अशें कित्याक? थळाव्या सरपंचाक भितर घेवंक ना म्हणून आमदार एल्टन डिकोस्टाय भितर गेलो ना। कंपनीची पळोवणी करून सगळे मंत्री भायर आयले तेन्ना थळाव्या सरपंचान तांकां आडावन जाप विचारलो। मंत्री म्हणून तुमकां जसो रेस्पेद आसा तसोच गांवची सरपंच म्हणून म्हाकाय मात तरी रेस्पेद आसा। कंपनी कितेंय करतली आनी सरकार पळोवन घेतले अशें जावपाक जायना। थळावी सरपंच आनी आमदार एल्टनान आपणाली रोखठोक भुमिका तिनूय मंत्र्यान सामकार मांडली। When I reached at the gate entrance, they are telling me to stop. I said, I'm a sarpanch of this village. No, you're not called side. आणि सागर म्हणटा तो हांगा सेक्युरिटी इन्चार्ज ताणें सांगलें तांकां अलाउड ना। तरी दोन फावटी हांवें सांगलें पुलिसां हांव सरपंच ना, रावली हांवें जायतो वेळ हांगा। मागीर फोन आयता भितरल्यान सराले यो तुमी। जेन्ना म्हाका हांगा हाडयलें, वेर इज माय रिस्पेक्ट? म्हाका आनी रेस्पेक्टूच उरोंक ना। सरान सांगलें म्हाका यो, हांवें सांगलें ना येना। जेन्ना हांव भितर म्हाका आपयलें, म्हाका रेस्पेक्ट दिनासतना भायर गेटीच्या दवरलें जाल्यार म्हाका उरना कितें काय म्हणून। सगळे मिनिस्टर्स आनी हांव भितर गेलो आमगे लोकल बॉडी पंचायत बॉडीक आमगेल्या बायलांचो अलॉंग विथ द सरपंच, which was very insulting and humiliating. And it is आता कोणा की हिंगा तेंगे सिक्युरिटी इन्चार्ज कोण सागर म्हणून सागर आनी मामलेदारान प्रतापान इंस्ट्रक्शन दिवन तांकां भायल्यान दवरले। and after in spite telling ONGC officials telling them to allow them inside, they have not allowed them. गांवच्या लोकांचे आनी थळाव्या पंचायतीचे जे कितें प्रस्न आसात ते बसून सोडवया अशें आश्वासन ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन थळाव्या लोकांक दिलें। पंचायतीचे जे कितें प्रस्न आसात तांणी ते लेखी स्वरुपात आपल्याक दिवचे, तांचे फुडें कितें करपाक जाय ते आपूण पळयता अशें उतर दिवन मंत्री रोहन खंवटेन सरपंच आनी हेर पंच वांगडी तशेंच आमदार एल्टनाक तात्पुरतो थारायलो। There are issues of the past legacy, right from acquisition to what they have been talking, which I understand are things which have not been settled. So, जोपर्यंत आमकां एक proper मेळना understanding, we cannot comment further. But nevertheless, I think whatever the पंचायती कडे त्यांनी व्यवहार केला ONGC is not appreciable. They need to know that they are here in Goa. गोंया आसा जाल्यार गोंयकारा प्रमाणे they have to be here. We are able to support them in the terms of giving employment to us, and that's why we had come. So the केपें तालुका आज कवर करता आसतना this instance has been noted. We will ensure there is a due follow-up with the MLA and with the panchayat, ensure that these particular issues of theirs are noted, and whatever along with the government and the chief minister, we will talk and see what needs to be done. We will ensure that whatever they feel has been injustice, that justice comes in. ते करतले। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन हे विशीं ONGCक जाप विचारतलो अशें सांगलां खरें, पूण ही कार्यावळ पुरायपणान पक्षीय पावण्यार जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।